Namo Namo Jesu Christa Undiaru Parlipunascha Namo Namo Surbundara Sakramentam Tam Karacha Namo Namo Jesu Christa Undiaru Parlipunascha Namo Namo Surbundara Sakramentam Tam Karacha Segi Sudhiu tu amka melong raulan Segi Sudhiu tu amka melong raulan Tipon-lipon tuwe unya ceru getnya Tipon-lipon tuwe unya ceru getnya Unya wailariu tu am cekan sata Unya wailariu tu am cekan sata Am camogan boron tuka sama pita Am camogan boron tuka sama pita Namo Namo Jesu Christa Undiaru Parlipunascha Namo Namo Surbundara Sakramentam Tam Karacha Cinye Jesu Gduk Tuka Sango Aina Cinye Jesu tuka sango aya Tuji ton buswo ashim hangaralya Tuji ton buswon ashim hangaraulia Ye Jesu ye amka melo ye Ye Jesu ye amka melo to ye Uchi kurpeche denya bana ge Tuchi kurpeche denya bana ge Namo Namo Jesu Christa Undiaru Parlipunascha Namo Namo Surbundara Sakramentam Tam Karacha Hallelujah 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 Hallelujah
नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यांत लिपोवन आसच्या आमकां सांबाळच्या तुज्या कुरपेन आनी तुज्या बळान आमकां भरच्या आमच्या आदाराक ये सदांच आमकां राखोवन आसच्या आमच्या पिडे शिकतेंत कश्टां कांतांत अणवरांत अवघडांत आमच्या सांगात आसून आमकां सांबाळच्या राखोवन व्हरच्या जेजू क्रिस्ता ह्या उंड्यान तूं लिपोवन आसाय आमच्या संगी तूं आसाय आमी आपोवचें की पयलेंच तूं आमच्या संगींच आसाय सर्गी दळभार सोडून ह्या संवसारांत तूं आयलोय म्हजी काकूळट करच्याक म्हाका बाचाव करच्याक सर्व संगतींनी तूं म्हजे सांगात आसाय म्हाका सदांच तुज्या कृपेन तुज्या बळान बरन म्हज्या संवसारी जिणी हांवें मुखार व्हरच्याक अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जय जय तुका सोम्या जेजू जय तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू बसया म्हज्या मोगाच्या नांव म्हज्या मोगाचें नांव आज राखण बडव्याचें फेस्त ऑक्टोबरची 2 तारीख राखण बडवे आमच्या संगी आसात आमकां सांबाळटात देवाचे दूत ते हर एकल्याक आमकां एक राखण बडवो दिला आमकां सांबाळूंक जतन करूंक त्या राखण बडवेचें फेस्त आमी आचरण करता कसलें आमकां बागणें आमी निर्भागी न्हय आमी निराशी न्हय बदलाक आमचे थंय देव मोगाळ मैपासी तो आमकां सांबाळटा तो आमकां आदार दिता घटाय दिता त्या देखून ताजेच दूत आमची राखवण करतात आनी आमी दोतोनींत आमी शिकल्यो आज बडवे आमकां सांबाळटात आमच्या बगलेक ते आसात त्या तातूंत आमी धैर्यान आसां बळान आसां कितेंय जातना आमकां मतीक येता एका तरेचें 6th सेन्स आमी म्हणटा 6वें सेन्स 5 पंचेंद्रिय आसा इमिडिएटली आमकां मुखार कितेंय एक तरेचें भोगता आमचें तें एक ताळो उब जाता आमचें तें एक सकत येता देव आपल्या दुतांक धाडन आमची मजत करता कशें ताच्या पुताक अरण्यांत आसतना ताची जतन करच्या बरी केलें दूत सोम्या संगी आसले सांतां भक्तांक आमी पळयता हांव तांच्या जिणयेंत तांणी आंज बडव्यांक रूप पळयलें तांचे थंय मात न्ही म्हूण विसरल्या आमकां हर एकल्या की देवान ताचे दूत पाठयल्या ते दूत आमकां राखतात आनी आमच्या सांजेच्या मागण्या वेळार आमच्या आमोरे वेळार राखण बडवेचें मागणें आमी मागता हांव राखण बडवेचें गीत आमी मंगळार दिसा गायता आनी आमकांच त्या देवदूतांक समर्पण देवाचो आदार मागता त्या देखून देवाच्या सर्व ह्या देण्या पसून ताजो आमी अर्गां दिवया आनी म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू 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 गीत आमी गावया म्हज्या मोगाचें न्हू दर्शन तुजें घेवन सोम्या हांव दादोशी जाता कंतराच्या बुकान पाळणा गोंडाल वता 9 दर्शन तुजें घेवन हांव सोम्या दादोशी जाता दर्शन तुजें घेवन हांव सोम्या दादोशी जाता दर्शन तुझे घेऊन हांव सोम्या दादोशी जाता
दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्या दादोशी जाता दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्या दादोशी जाता दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्या दादोशी जाता दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्या दादोशी जाता दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्या दादोशी जाता नीती खातीर मारता उलो आयकतो देवा मुझे विनवणेक तूं कांदी सर्वेस पोरा नीती खातीर मारता उलो आयकतो देवा मुझे विनवणेक तूं कांदी सर्वेस पोरा दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्या दादोशी जाता 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 सौम्या तुका उलो मारता जापती म्हाका दाखय तुझे विश्वासीपण सांबाळ म्हाका सौम्या तुका उलो मारता जापती म्हाका दाखय तुझे विश्वासीपण सांबाळ म्हाका दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्या दादोशी जाता 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 दुस्मानांत हांव धांवता पळता आसरो सोदता तुज्या पाकाट्याचे सावळेन लिपोवन रावता दुस्मानाक हांव धांवता पळता आसरो सोदता तुज्या पाकाट्याचे सावळेंत लिपोवन रावता दर्शन तुझे घेऊन हांव सौम्या दादोशी जाता 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 सौम्याचें दर्शन आमी घेवन आसा म्हज्या मोगाच्यान आमी म्हणली ती उतरां गितां रुपार हांव निती खातीर उलो मारतां आनी तूं म्हजी जाप म्हजो ताळो आयकताय म्हज्या विनवणेक तूं कान दिताय हांव तुका उलो मारतना तूं म्हाका जाप दिताय आनी तुजें विश्वासीपण सदांच तूं म्हाका दाखयताय तुज्या दुतां भोगता मुखांतर दुस्मान खाली मनीस मातणे जायते तरेचे बंदपास म्हाका आसात जावं पुरो देवसराची ती ताळणी दुस्मानाचे ते पास रीण जायत्यो अस्कत गयो जायत्यो म्हजे थंय आसात आनी हांव हाजे तावणो धांवूंक प्रयत्न करतां आनी तुजो आसरो सोदतां पूण तूं कितें करताय तुज्या पाकाट्या त्या सावळेंत म्हाका लिपोवन दवरताय ह्या दुस्मानांत हांव म्हाका राखताय आनी म्हजो आत्मो नितळ करताय म्हज्या भाव भयणीनो आमचे थंय जायते उणेपण आसा अस्कत काय आसा विविध तरेचे बंदपास आमकां लागतात आज निज जावन संतोश कितल्या जाणांडे आसा निज जावन संतोश आसा गी सदां आमचें सांगाचें म्हणना ताका डेफिनिशन या व्याख्यान करतना एका मनशाचे दोळे पळयतना ताचें तोंड पळयतना ताजो जिनस पळयतना करत आसा कळटा आमकां होय मनशा थंय संतोश आसा गी बंदपास आसा गी जायतो तरेचें स्ट्रेस दबाव आसा गी म्हणून हाका संशोध या रिसर्च करीचें म्हणना मनशा लागीं उलयतना जर तो खंतूत उलयता समस्येत उलयता ताजो अर्थ तो खंयच्याय एका बंदपासांत आसा एका तरा तो टिका करता उलयता हेरां विशयांत निश्कुचार उलयता ताजो अर्थ कितें तो मनीस संतोश भरीत म्हण गी जर संतोश भरीत आसा
एक भुरगें पळया, भुरगें संतोश भरीत, बेजार जातना बेजार, सळ करतना सळ, पूण संतोश नासतना दादोसपणांत आसता. आनी त्या भुरग्याक आमी म्हणटा तंतोस भरीत भक्ती. पूण तेंच भुरगें वाडटा आसतना आमी जाणां कशीं जातात आमचीं भुरगीं हायस्कुलाक PUCक पावतना, ते आमी आमच्या कुटुंबांत पळयता. ते देखून एका मनशाक पळयतना कळटा हो खंयच्या बंद पसंत आसा. उलयतना आमकां स्पश्ट जाता आनी ताच्यो करण्यो आमकां कळयतात. हाका कसलेंय म्हूण एक आसा, समस्या आसात. ते देखून मोगाच्यो न्हू आमचे थंय आसच्यो अस्कत गाय कसल्यो, कितें आसा, कितें बंदपास आमचें थंय आसा तें आमी वळखून घेवया. कसले पुराय आमकां बंदपास वाडटा, तेका तर रेवड घालतात. कशें दग आसता आसतना आमकां एक सराचें सफोकेट जाता म्हणटा हांव, सफोकेट जाता. एका बंद कुडांत आमी आसा जाल्यार कांय वेंटिलेशन ना जाल्यार वारें वचना जाल्यार आमकां एका तरासो अक्लास भोगता. कसलें अक्लास म्हजे थंय आसात, कितें म्हजें थंय तें दोस्ता. जावं पुरो म्हज्या चिन्नांनी रेवड घालता आमी. मस्त वेळ आमी रिंता, तें आमच्या स्वप्नांत येता आनी आमच्या उतरांनी येता. चिंतप कितें तें आसा तें चिंतपानी आमकां दोस्ता. आनी तशेंच आमच्या उलोवण्यारी तें येता. स्लीप ऑफ टंग म्हणटा हांव थोडे फावटी. इट इज नॉट द स्लीप ऑफ टंग, इट इज द रियलिटी ऑफ लायफ. तोंडांत उसोन येता, मागीर आमी जीप सापता कित्या खातीर हांव उलयली म्हणून. मगाच्यो न्हू कसलो बंदपास म्हजें थंय आसा, कसली अस्कत काय म्हजे आसा. ते देखून ह्या सक्रामेंताच्या मुखार आमी दर्शन घेवन आयले वेळार म्हजें थंय आसलें तें बंदपास हांव वळखून घेया. कसलें बंदपास म्हाका आसा, कसलें स्ट्रेस आसा. आज आमी भुरग्यां बसोत आमी मागणें करता. हांव भुरग्यां बसोत मागता वय, पूण भुरग्यां बरीं, ल्हान भुरग्यां बरीं आमी जावंक प्रयत्न करूंक आयजचें लिसांव हांव सांग. भुरग्यां बरीं जाल्ल्या करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगचे नात म्हूण सोमी सांगता. ते देखून आमचे थंय बंदपास आसात की हरयेकल्या थंय हो म्हजो अणभव जायत्या लोकांक मेळटा आसतना एका नांदल्या एका बंदपासांत ती आसात. एका अस्कत गायत आसा, उणेपणांत आसतात. वय आमी जाणा मनीस कोणी संपूर्ण न्हय, पूण अस्कत गाय आसा, उणेपण आसा. तर म्हजी अस्कत काय काली कसली अस्कत काय आसा. म्हज्या मतीक आमी उडास हाडया. जावं पुरो म्हज्या कुडीची अस्कत गाय, पिडा विशेश आसा. विविध तरेच्यो पिडा म्हाका आसात. वैयक्तीक तरान म्हजी भलायकी सोमाना. ह्या संबंदांत म्हज्या पती लागीं, पत्नी लागीं, कुटुंबाच्या लागीं, शेजाऱ्या लागीं, कुटुंबाच्या सांद्या लागीं, ह्या थोड्या ल्हान संगती खातीर आमचे थंय मनस्ताप आसा, मन कुसकालां, एका तरसो शीन आसा, राग आसा, हगें आसा, या जिद्द आसा. हंता बरें म्हळें खंयच्या हंतांत आसा हांव. आनी की शीन आसा गी, राग जिद्द आसा गी, या हगें आसा गी, ताजें रगत पियेल्या शिवाय सोडना म्हणलो तो सोलो एक बस आसा गी. खंयच्या हंतार आमचो राग आसा. ह्या संबंदांत आमी संबंद कसो आसा आमचो, कसोय तो संबंद जावं पुरो. पयल्या तरान आवय बापायचो आनी भुरग्यांचो, भाव भयणीचो, या पती पत्नीचो, आवय बापाय भुरग्यांचो, शेजाऱ्यांचो, या कुटुंबाच्या हेर मावशी बापू आकय मामू असल्या संबंदांत कसलो बंदपास आसा. आनी तिसऱ्यान आमची वयवाट जावं पुरो, आमचो वेव्हार जावं पुरो. तांतूय घर एक विकून वचना, भुरग्यांक सैरीक जायना, सैरीक खाजार जाल्लें सोमाना, एका तरेचे बंदपास आमकां आसात. वय कुटुंबांत कोणायकी जाता आसतना कशें आमच्या कुडीक एक ल्हान गाय जालो जाल्यार सगळी कूड आमकां दुखीन भरतालें. खंयचोय आमी विश्व आमी म्हणूंक जायना तो अनइम्पॉर्टंट म्हणून. दोळे दिसना जाल्यार ते व्हडले प्रॉब्लेम, तें आयकना जाल्यार या उडास ना जाल्यार भाऊ भयणीनो म्हजी अस्कत काय कसली, म्हजो बंदपास कसलो. आनी ह्या वेळार सोम्या लागीं आमी सोम्या म्हजी अस्कत गाय वळखूंक म्हाका आदार दी. फस्ट एक्सेप्ट, वळखूंक, आनी दुसरें तें वळखून म्हजें थंय बदलावन हाडूंक म्हाका आदार दी, म्हाका घटाय दी. आनी तिसरें तुका समकोन रावूं, चिडकोन रावूं. खाली वळख केल्यार पावना, इल्ली बदलावण केल्यारय पावना. बदलाक चिडकोन रावतना केदळा सोम्या लागीं आमी चिडकोन रावता, तेदळ आमचें थंय संपूर्ण बदलावन जाता. आपोस्तलाचें जिवन पळया, जावं पुरो तो पेद्रू, जुवांव, ह्या हेर आपोस्तल, जावं पुरो ती मगदलाची मरी,
जावं पुरो सोमयान बरें केल्ले ते जायते व्यक्ती ताका चिडकोन रावले ताच्या फाटल्यान ते गेले आनी ताचे विशयान उगळी उकारून सांगले तोंड दाम सांगा नाका म्हूण सोमयान सांगलें जाल्यार व्हड ताळ्यान ते सांगा लागले कित्याक बरें जाल्लें आमकां धांपून दवरूंक जायना बदलावण जाल्ली आमचे ते इंत दवरूंक जायना ती हांवें प्रसार करी जाय तें उक्त्यान सांगा जाय आनी हाका निदर्शन पेद्रू आनी जुवांव कितें आमी पळयलां कितें आमी बगलां तें आमच्या कडना सांगा नासतना तोंड दांपून रावो जायना कितेंय तुमी करा आमी सोमयाक चिडकोन रावता त्या देखून स्विकार करचें बदलावन हाडचें चिडकोन रावचें आनी चवथें बरें जाल्लें हेरांक परगट करचें बरेंपण हाडचें विटनेसींग ते देखून म्हज्या मोगाचो न्हू देवाचो आदार आमी मागया आनी सोमया लागीं ती सुकुरपां मागया सर आमी उबी रावया आनी गावया गीत तुंस म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा Tuns muso asro सर्वेस्पर देवा सोडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका तुस म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा सोडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका गुन्यांवाचे बोगसाने जाका तूं दिताय जाचे पाताक धुवन काडताय तो मोनीस बागी सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना अंतस्करणान कपट ना तो मोनीस बागी तुस म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा सोडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका तुस म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा सोडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका गुन्यांव म्हजो वळखून घेवन सोमया हांव येता पाताक म्हजे लिपय नासता दिनपणान रावता सर्वेस्परा मुखार गुन्यांव वळखता अशें हांवें मोळें तेतना पाताक बोगसाता तुस म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा सोडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका तुस म्हजो आसरो सर्वेस्पर देवा सोडवणेच्या आनंदान भरताय म्हाका सर उमेदी मेघाल्या मोगाचो न्हू दोळे आमचे दंप्या हात आमचे उबार्या आनी सर्वेस्परा मुखार आमकां आमी समर्पण दिवया आमच्यो विनवण्यो आनी तशेंच आपणाचें समर्पण ह्या वेळार आमी करया देवा विनय आमी कितेंच करूंक शकना एक माथ्याचो केत सयत ताचे शिवाय तो हालाना एक कोली सयत धरणीक पडना एक सुकणे सयत उबा ना देवाची खुशी तशी देवा कळीत आसा सर्व संगती पूण आपल्या भुरग्यांनी ताचे लागीं उजरिजे म्हूण तो आशेता केदळा एक भुरगें बापाय लागीं आवय लागीं विसारता तेदळा आवय बापाय खुशी जाता तेन्ना तो वगेत रावलें जाल्यार आमकां भुरग्यां आवय बापाय कशें बगता ह्या भुरग्याक विसारो कितें जाता सांगू कितें जायना तेन्ना भुरगें येवन इस्कालान जाल्ल्यो संगती शेजारा जाल्ल्यो संगती आपल्या आवय बापायक सांगता आवय बापाय पयलीं तो खबर आसा सरसंगती कळीत आसात विविध सोर्सांतावन विविध मुळांतावन पूण भुरगें उसरता आसतना आवय बापायक जावं तो जाणतो सो तो विशेश हेत परी आमी भुरगीं देवाची देवा थंय देवा कळीत आसा सरसंगती पूण उक्त्या मनान आमच्या काळजांत जावन उसरता आसतना देवाक कांय बरेंपण जायना बदलाक म्हाकाच बरेंपण जाता कशें हांव उलयता आसतना सांगता तशेंच म्हजें थंय जाता त्या देखून म्हजे थंय आशिल्ले सर्व संगती म्हज्यो गरजो
संप्रभू सभे बसवतो, सर्व याजकां बसवतो, धर्मीक भावा भयणी बसवतो, आमच्या राष्ट्रा बसवतो. आज गांधी जयंती थंयसर हांगासर पुरुशांव आमी पळयता टोपी घालून वस्तूर घालून आमचे थंय गांधी तत्वां अहिंसा मोग मैपास असलीं तत्वां जाय आमच्या राजकीयांत आमच्या समाजांत. आमच्या मदें जायतीं पिडेस्त आसात. आज कोण भलायकी बरी सांगूंक साध्य ना. जायतीं पिडेस्त कसली पुराय पिडा नाका जाल्ली पिडा गंभीर तरान मरण हार्ट अटॅक आनी कितें स्ट्रोक आमी पळयता. त्या देखून भलायकी देवाच्या हातांत आसा. आमच्याच घरांत प्रायवंत आसा तांकां सांबाळचें कश्ट तांकां अर्थ करचें कश्ट तांणी केल्लें आमकां समजना. कित्या खातीर तीं अशीं तांकां कितें समज जायन जादी नांगी म्हणलें आमची चिंता. ह्या प्रायवंतांक आमी समर्पया तांचे बसत आमी मागया. आमच्या भुरग्यांक अपुरबायेन आमी पोसता सांबाळटा आमच्या भुरग्यांक नातरांक पूण तांचें मोत कशी गोवता कसली बदलावणी आसा कशें तें साध्य आमकां समजना. त्या देखून आमच्या भुरग्यांक नातरांक देवाच्या हातान समर्पया. सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय समर्पया. आमचे सर्व संबंध बरे या खोटे संबंध कसलय ते जावं दी आमचे संबंध पुराय सोम्याक आमी समर्पया. संपूर्ण तरान आमी सोम्याक दिवया आनी सोम्या लागीं मागया. सोम्या तुज्या बळान आमकां बर तुजो तो दैवीक मोग आमच्या संबंदांत घाल. तुज्या कृपेन आमकां बर आनी ह्या वेळार सोमी आमचे थंय अजापां करता. ते देखून म्हज्या मोगाच्यो न्हू आमच्यो सर्व गरजो सोम्या मुखार आमी समर्थ आमी दिता आसतना तेज्या मुखार सांगता आसतना आमचेंच समर्पण घेवया. म्हजेंच समर्पण हांव करता सोम्या जेजू. सर्व म्हजें विश्व तुका भेटयता. म्हजी चिन्नां ती पवित्र चिन्नां कर. म्हजें काळीज तुज्या काळजा बरें खालतें बळें कर. म्हज्या कुडींतले सर्व विश्वे तांतली आसली पुराय पिडा काण भलायकेन तूं बर सोम्या. म्हजे अस्कत काय सर्व काण उडय. तुज्या कुरपेचें बळ दी. तुजी सकत म्हज्या थंय म्हज्या शिरां शिरांनी म्हज्या रक्तान ती वळाशी कर आनी घटाय म्हाका दी. बळवंत म्हाका कर. तुजो आदार तुजी कुरपां म्हाका दी म्हणून सोम्या लागीं आमी मागया. एक घडी मौनपणान आमी करसुया. हांव मागता आसतना मौनपणी तुमच्या समोना भितर तुमी मागा आनी आमच्यो सर्व गरजो आनी आमकांच आमचें सर्व सोम्याक समर्पया. मोगळा सोम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सर्वस्व म्हाका म्हजें सगळें हें जीवन हें जीव तुका हांव दितां. तुवें म्हाका दिल्लो सोम्या भलायकेन तुवें हांवें आसूंक संतोश बरी तूं आसूंक तुजी ती येवजण. हांव म्हजो जीव म्हजें जीवन हांव तुका समर्पितां. आनी हें जीव उरोवंक आनी हें जीवन सांबाळूंक जायत्यो संगती म्हाका जाय त्यो तुजे लागीं मागता. खाण जेवण भलायके बरी हावो तूं म्हाका फोव कर. बरो संबंद बरें कुटाम मनशा संबंद तूं फोव कर. सर तरेच्या अडकळीत हांव न्हू अस्कत काय हांव न्हू तूं म्हाका निवार. सदांच म्हज्या संबंदांत तुका हांवें बगूंक तुका हांवें चिडकोन रावंक तूं फोव कर. आनी ह्या म्हज्या जिवना पासून ह्या कुटुंबा पासून गरजेच्या संगतीतून म्हाका दी. आमकां बरें राजकीय मुखेली तूं दी. बरें आडळ तें तूं फोव कर. समजेंत संतोश समाधान अहिंसा एकामेका सोसून व्हरचें भाव बांदवपूण तूं लाभय. मनशा मनशा मदें संबंदा मदें घट बांद तूं रस. पिडा तूं निवराय. अवघडांत तें तूं आमकां बचाव कर. कश्ट संकटांतलें तूं आमकां सांबाळ. तुज्या संगता आमी सदांच आसूं न्हू तुज्या कुरपेन बरोवंक आमकां तूं फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सक्रामेंताचें गीत गावन हे सक्रामेंताचो आशिर्वाद घेवंक आमकां आमी तयार करया. इत्या बोडा सक्रामेंता सृष्टांक नमन करूया.
ती आदर्या Sărbătoarea îscătuiștea, bavarta ce bortivea, zăse bapa, tășe puta, îlasani stutiza, podbi mai masăsta săsta, e castarea persita, tu cadoganța spirita, sama sami navarta. Amen. प्रार्थुयं ये देवा विचित्र सक्रमेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या चडणीचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेता आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक Amen. सौम्या मंदिर तुझे सोचात हो सुंदर थे उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदूंच्या हरसूंच्या सोम्या दरबाराच्या पवित्र ज्ञान काळजात बिडार केला सर्वय पवित्र जाल्या आमकां सामी देवाक समर्पिल्या जावून ताची स्तंभला नितळ आमकां दवर सदांची सौम्या पातकां तावराक धरल्या सौम्या मंदिर तुझे सोचा भो सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदूंच्या हरसूंच्या सोम्या दरबाराच्या येमीस दावदेन ल्हानसे पिंटो ताच्या आत्म्या खातीर हांवें भेटोवचें सर्वेस्पर देव ताका ससनाचें सूख फावो करून दी म्हूण सांगून ह्या मिसा वेळार आमी मागया आज आमची संगत आसा होनारीक बापू अरुण लोबो आमच्या मंगळूर DCCच्या कावन्सिलींग सेंटराचे निर्देशक ते तांकां तुमच्या नांवी मोगाचो येवकार हांव मागतां बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आनी मोरयेच्या भक्तिकानो आज आमी राखण बडव्यांचें फेस्त आमी आचरण करता आमच्या दोतोनी वेळार आमी राखण बडव्या विशयान जाणा जाल्ल्या आनी आमोरी वेळार आमी प्रत्येक तरान राखण बडव्याच्या जतने बसोत आमी मागता आनी राखण बडव्याचें गीत आमी तवळ गायता राखण बडवे जावन आसा देवाचें प्रथम रचन
मनशाचें की तें उत्तीम तांकां तें आत्मीक रूप आसा. आमी मनीस पळयनारी ह्या पळयना वेळार देव देवतू आमकां अस्कत्यांक सांगात दिवन वायट आतां निवरतात. आमच्या अस्कत थंय ते कणवळाय दाखयतात आनी आमच्या कुमकेक तुर्त करतात. आमी खंयसर वचूंक आमचे संगी आसात. कसली अस्कत काय आमची जावं कसलीय निराशी आमी जावं आमचे भोंवतणी आसात. आंस बडव्यांची राखण बडव्यांची जतन आमकां आसता आसतना कसलीच भिरांत आमकां ना. हे राखण बडवे आमची कूड आनी आत्मो दोनीय सांबाळटात. वायटांतलें अवघडांतलें दुस्मनाच्या दोलींतलें देवसराच्या बोलवण्यांतलें आमकां ते राखतात आनी सांबाळटात. प्रत्येक जावन मरणाच्या वेळार आमच्या बगलेक आसात. आमचे थंय पवित्र आलोचन्यो देवाच्या सेवेंत बऱ्यो कुरण्यो करूंक आमकां प्रेरण दितात. पातकांत पडचे वळवी आनी तशेंच आत्मीक संकटांतलें वेगळे रावूंक सत्राय दितात आनी आमचे मागणें तांचे संगी मेळोवन देवा थंय उबारतात. त्या देखून जायत्या संत भक्तांनी तांच्या राखण बडव्यांक रूप पळयल्लें आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू हें जावन आसा राखण बडव्यांचें वडपण आनी आमकां देवान दिवचो तो मोग. तरी मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना ह्या राखण बडव्यांचे दिल्ल्या पासून देवाक आमी अर्गां दिवया आनी आमी आमचे थंय पवित्र आलोचन्यो घालन बऱ्यो कुरण्यो करून आमी जियोंक आमी बळ मागया. अस्कत आमी सुकल्या पातकांची दूख धरया. नितळ काळजांनी मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. पातकांची दूख धरून सांगात आमी म्हणया. हांव पातकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसोगण्या उसरून सांगता मनान चिंतून तनान सरून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून संपाद मळी सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या परदेवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Sumia kakut Sumia kakut Krista kakut Krista kakut Sumia kakut Sumia kakut. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा व्हडा मोगान तुज्या दुतांक आमची राखण करूंक तूं धाडताय. तांच्या राखणेन आनी आदरान आमच्या दुस्मानाचेर आमी जैत व्हरूं आनी तांच्या सांगाता सर्गीचें सूख आमी भोगूंक पावो. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याचे एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, तुमकां वाटे राखचे खातीर हांवें तुमकां तयार केल्ल्या सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलों. ताका मान दिवन चला आनी ताचें उतर आयका. ताका अविधेय जायनाकात. अविधेयपण तो भोगसूंचो ना, कित्याक म्हजें नांव ताचे थंय आसा. ताचें उतर तुमी आयकशात जाल्यार आनी हांवें फरमायलें तें सगळें करशात जाल्यार हांव तुमकां वैरीचो वैरी जातलो आनी तुमच्या दुस्मानाचो दुस्मान. म्हजो दूत तुमच्या मुखल्यान वेतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवकार. श्लोक. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. खंयच्यानी तूं वेशी तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. जो कोण परमोन्नताच्या अर्शेखाल रावता आनी सर्व पदवेदाराच्या सवळेंची येता
तो सर्वेस्पराक म्हणटा, तूंच म्हजो आसरो, म्हजें कोटें, म्हजो देव, तुजेर हांव विश्वास दवरता. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. तुका मांडलेल्या पासांतलो, तुका नास करूंक आयलेल्या केस्त पिडेंतलो तोच तुका राखता. आपल्या पाकट्या भितर तो तुका लिपयता. अशें त्याच पाकट्या काल तुका आसरो मेळटा. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. ताचें विश्वासीपण तुजें राखण आनी संरक्षण करता. तेदना रातीच्या पांयांक, दिसा उजवाडाक उबोन येतेल्या बाणांक तूं भियोवचो नाय. काळोखांत देंवतेल्या खरगांक, दोनपराच्या वतान भोंवतेल्या नाडींक तूं कावजिवचो नाय. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. देखून कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना. कसलीच पिडा शिडा तुज्या तांबा सरशी पावची ना. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें हुकूम दिल्या. खंयच्यानी तूं वेशी, तुका राखूंक आपल्या दुतांक ताणें दिल्या हुकूम. Alleluia, 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 Alleluia. ताच्या दळबारणो, ताची खुशी जारी करतेल्या सेवकानो, सर्वेस्परा वंदिया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळार शिस जेजूसाशीन येवन विचारूंक लागले, सर्गीच्या राजांत सक्टावरणी ओडकोन. तो वळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ल्या करीत सर्गीच्या राजांत रिगचे नात. जो कोण आपणाक खालतो करून ह्या भुरग्या परी जाता तो सर्गीच्या राजांत वर्तो जातलो. आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजें नवीं घेता तो म्हाकाच घेता. पळया, ह्या ल्हानां पैकी एकल्याची सयत बेपारवो करिनाकात. कित्याक हांव तुमकां सांगता, सर्गी तांचे दूत सर्गीच्या म्हज्या बापाचें मुखामळ कळनासतना पळयतात. देवाचें उतर हे. आकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज भुरग्या विशयान तुमी आयकतात. वांजेलान सोमी एका भुरग्याचें निदर्शन दिता. आमकां जायतीं जाणां भुरगीं मेळटात वय ह्या काळार भुरगीं उणें. एका भुरग्याक पळयतना कितें म्हाका भोगता? एका भुरगें, ल्हान भुरगें पळयतना कितें भोगता? पयल्यान संतोश भोगता न्ही गे, समाधान, उल्हास, एका तरेची धादोसकाय ह्या भुरग्याचें रूप पळोवन, भुरग्याचें तोंड पळोवन, ह्या भुरग्याची साळ पळोवन. हाच्या सांगाता भुरगें अस्कत म्हूण म्हाका भोगना, म्हाका भुरगें पॉवरफूल, बळवंत म्हूण न्हू आमी चिंतयेत. कित्याक आज जायतीं काणूना व्हडांक तितलीं पावरफूल ना. भुरग्यांक कितेंय केलें जाल्यार सिदा भितरच, भायर येवंकूच ना, बेलूच ना, जमेनूच ना. त्या देखून एका लेखान भुरगें अस्कत म्हूण आमी चिंतलें तरी पूण निजाय की भुरगें आज बळवंत. हेच्या वांजेलान तुमी आयकलें जेजूचे शिस तर्क करनासले. कसलें तें तर्क? जेजू राय जाल्या उपरांत
ताज्या राजांत प्रमुख कोण प्रथम कोण पळया चिंता पळया ह्या अपोस्तलांचें कोण प्रमुख कोण प्रथम हे डिस्कशन करनंत आसले आनी जेजू लागीं ते येवन विचारतात कशें तांणी संवसारी राज्य पळयलां सर्गा राज्यांत सर्गाच्या वर्ड कोण श्रेश्ठ कोण तांच्या मतींत सदां संवसाराचें चिंताप मनशांक संवसाराचें चिंताप आसता तशें तर तेय चिंतून आसले आनी तो वळू जेजू तांकां सारकें करता कित्याक हे मनीस हे आपले तापोस्तल विंचलेले ते संवसारी राज पदवी स्थानमान हाजे विशयान ते तर्क करून आसले संवसारांत कशें पदवी मान गौरव स्थान हें ताच्या मतींत आसलें पूण सर्गा राजान कसलें त्या देखून जेजू एका ल्हान भुरग्याक आपयता आनी तांचे मदें उबें करता आनी कितें तांकां निदर्शन दिता ल्हान भुरग्या परी तुमी मन बदलून जियेल्ल्या शिवाय तुमकां सर्गा राजांत साध्य ना ल्हान भुरग्या बरी जावचें निकोदेमा बरी चिंतल्या बरी आवयच्या गर्भांत परतून वचून फाटी येवचें न्ही बदलाक मन बदलून भुरग्या बरी जाल्ल्या करीत तुमी देवाच्या राजांत रिगचे नात कसले संगती जेजू 3 संगती हांगासर 3 गूण उलयता पयलें भुरगें आमी म्हळें मासूम इनोसंट या डॉसायल आमी म्हणटा खंयचेंय तें भुरगें जावं दी आयकता सांगलेल्या बरीच करता भुरग्याच्या मतींत मोसोर हगे या दगलबज ना बदलाक कितें सांगलें तें भुरगें करता आयकता आनी करूंक तें प्रयत्न करता त्या देखून भुरगें इनोसंट आनी आमी म्हणटा या मासूम या डॉसायल आमी म्हणटा इंग्लिशान दुसरें भुरगें खालतें सळ करता जावं पुरो राग करता जावं पुरो मेळिल्ल्यो वस्तू तिशीन उडयता जावं पुरो मागीर पुराय संपूर्ण तरान विसरता तें ह्या दुसऱ्या दिसा सकाळीं ताका कांय उड आसना आदल्या दिसा कालें केलां कितें केलां उड आसना कितेंय तें जावं दी आवय बापायक मोगाच्यांक तें चिडकोन रावता कांयच जावना म्हणल्या बरी तें थंयसर आसा आवय बापायक संबंदिकांक तें चिडकोन रावता आनी तें खालतें भुरगें तें भुरग्या तें पळोवचें दुसरें लक्षण आनी तिसरें एका भुरग्या थंय मोग आनी देवबिरांत आसा मोग आसा कित्याक तें सांगलेलें बरी करता आनी तशेंच भियेता आपल्या वडिलांक देवाक वडांक तें भियेता आनी तें मोगान जियोंक प्रयत्न करता त्या देखून ही देवबिरांत आनी मोग ताचे थंय आसा कित्याक आपूण व्हड न्हय आपूण संपूर्ण न्हय एका तरेचें दिद्द व्हडपण त्या भुरग्याक थंय ना त्या देखून जेजू 2 संगती हांगासर सांगता तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्या परी जाल्ले करीत सर्गीच्या राजांत रिगचे नात आनी तशेंच मुखार तो सांगता जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजें नवीं घेता तो म्हाका घेता 2 संगती पयलें मन बदलून आमी भुरग्यांचे गूण आपणावंक जाय ते जावन आसात तें मासूमपण या इनोसन्स या डॉसिलिटी दुसरें खालतेपण या ह्युमिलिटी आनी तिसरें फियर ऑफ गॉड आनी मोग देवबिरांत आनी मोग त्या देखून आमच्या आदल्या बुकांनी लेखक बुकांनी विद्या बुकांनी लास्टाच्या पेजीर बरयल्लें फियर ऑफ गॉड इज द बिगिनींग ऑफ विजडम आतांच्या नोटबुकांत आसा की नांगे गोत्तू ना त्या देखून भुरग्यांक थंय वडान थंय आतां देवबिरांतूच आसचें आमी पळयना कित्याक बुकांत तें विसरलां त्या देखून जेजू म्हणटा कितें तुमचें मन बदलून हे तुमी 3 गूण आपणावंक जाय त्या भुरग्याचें निदर्शन दिता आनी उपरांत आनी एक हंतार जो कोण ह्या भुरग्याक म्हजें नवीं घेता जो कोण आनी एकल्याक आनी एका मनशाक तेंच मासूमपणान तो घेता हेरान थंय खालतो जाता ते खालतेपणान स्विकार करता आनी तशेंच हेरान थंय देवबिरांत आनी मोग दाखयता तो सोलो मनीस सर्गांच्या राजांत व्हरतो हांवें जावंक आसा आनी प्लस हांवें हेरान थंय तो गूण हांवें वळखून तो जियोंक आसा ते देखून म्हज्या मोगाचें न्हू आज
हो संदेश आमकां दित आसतना तेच संदेशान जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी आमचे राखण बडवे आमकां प्रेरण जातात आमकां सांगात दितात आमच्या ह्या पयनारी जिवितांत आमी पयनारी आमी समकतांव देवाच्या राजा विशीं आमी समकतांव आनी ह्या वेळार संवसारी चिंता हा पळय जें आपोस्तालां थंय आसलें आमचें थंय आसचें स्वाभावीक आनी सहज कित्याक आमी कितें करता आसतना ह्या संवसारी लेखान आमी उलयता आनी सोमी आमकां सांगता हांगा तुमी चिटकोन रावचें न्ही ल्हान भुरग्यां बरी मन बदलून तुमी जियेल्या करीत आनी त्या भुरग्यांक म्हजें नवीन घेतले शिवाय तुमी सर्गीच्या राजांत रिगचे नात तर हें उतर आमचे जिणेंत जियोंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्या बसो तो देवाचो आमी आदार मागया आमेन. Bapa ho for waurasu gur tamcha mogasu kantya karsan urtya moga duka aspeto so kikol amche jiva tuka भेटून दिता सेवेच्या स्पिरिता आमकां भरपूर मागता बापा आमकां पाठ देवी तुजे बेसा कोरबेन आमकां नेटर पायच्या तुजे मिसा. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वेस्परामच्या मोगाळ दयाळ बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हणून तुमी हर एकली मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर्त मानून घे. भोव पवित्र देवा फावो ते परी ह्या वाखणेच्या बलिदानांत वांटो घेवंक आमचे राखणे दूत आमची काळजां तयार करूं आनी ही आमची भेटवणी तुजे मुखार व्हरून पावों आनी जशें ते सर्गार तांबान आसतना तुका वाखणटात तशें तांच्या आदारान आमचें जिवीत संवसारांत तुज्या वाखणेचें निरंतर बलिदान जावं हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पोतबेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाखणटना तुजी महिमा आमी वाखणटाव कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रस्ताराक आमी मान दिताव. तांकां जर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो अन्नी वंदन फावो आसलोलो. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुज्या महिमेन संतोस्ता वयर सरगार हिशोबनातलो देवदूतांचो दळबार तांच्या सांगाता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गाणी संसार ओला तुझ्या वैभवान सगळी तुकाचे
तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे उंचगी तुकाचे उंचगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून येदिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्या कुशेन कश्ट आनी मरण ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेया आनी खया ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच बरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कर्रचें रगत पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा Bawarta sogutu pergatuyam Sumya Jesu Tuje maran Ami samaran tau Tuje punar Jivan pon Ami pergatau Jaya Sumya Jesu Ami Atreta बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो मी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुनीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक जी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुण रगत सेवतली आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळे संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पौल आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे श्रगतींत मरण पावल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळपण फोव कर आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माय संगती भगवंत झुजे तिचो पती भगवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्यान शिकयलेलें मागणें सांगता आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलीं आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलीं आमकां निवार देखून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां तूं दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें
बरोबर शानत रेकलांक आमकां तुज्या उदारका कुलतीन सर पातकांत सुटय आनी सर्व आकांतांतली सदां वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मदुतां म्हणी तुमकां हांव शांती दवरतां. म्हजी शांती म्हजें समाधान हांव तुमचें थंय सोन्न वेतां. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने कोटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचें सवें आसूं. म्हज्या भाव भयणीनो एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती पळया ही देवाची शेळी संवसाराचे ती पाप करता. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हर एकल्याक आपोवणे आसा आमी ती सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवन शिकपाक म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्या दिखान सर्गीचे पोषण चिनीचे दैवी हिणातांकां मोगान एकटावचे ती सोम्या देरे तुजे जिविता सोडून तुमकां हांव दितां सस्नीक जिविताक तुमकां हांव आपयतां जिविता सोडून तुमकां हांव दितां सस्नीक जिविताक तुमकां हांव आपयतां घेया खया आमसया सर्गीचे मानाक हांव दादोसया घेया खया आमसया सर्गीचे मानाक हांव दादोसया सोम्या दिकान सर्गीचे पोषण जियेचे दैवी हिणातांकां मोगान गावचे दी सोम्या देणे तुजे. तुज्या दुतां मुखार तुजें किर्तन गायतां म्हज्या देवा. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बाबा देवदुतांचो उंडो आमा मनशांचें खाण जावंक तुवें आमकां दिलां देखून ह्या तुज्या दुतांचे सेवे पसत संतोश बरीत काळजान आमी तुका दिन वाचता. ह्या संवसारी पैनांत जेजू एकलोच आमच्या वाट्याचो उजवाड आमचे वखद आनी गटायचें पोशण म्हूण वळखूंक हे आमचे सर्गीचे सांगाती देवदूत आमचें मन सदां जागें दवरूं आनी अशें शांतींत हें जिवीत सरल्या उपरांत तांच्या संगता तुजें मुखामळ रूप रूप बगूंक आमी पावूं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं तुमचें सवें आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येया क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन हांव तुमकां धाडटां.
देवाचे उपकार Ye morie Pompai rosari Marie Tuji vasat Magtelia Tuji vasat Magtelia Tuji vasat Magtelia Ama paso पंपई रोजाय सायबीनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथाविणे जल्मल्ले अंकवारी आनी पवित्र रोजारीची राणी बावळत अस्कज जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मगान बावळती आशिल्ल्या पंपईच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाठ बांदून तुवें खुशी वेल्या बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार हांव तूं आज देव कृपेच्या आवय परी सर्गींची काकुळतीची भंडारां चराय कुशेनी उदार मनान वांटताय तुवें येदा व्हडा काकुळतीन राजवड सलोवच्या त्या पाठांत हांव म्हजेरी ह्या अंकवारी मरये तुजे काकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदा व्हडा गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळट कर कितलेशा जाणांक तूं काकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळें म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता नामान राणये काकुळतीची माय नामान आमच्या जिवा अमृतानी बरोवशा आमी तुका उलो मारता आमी परदेशी येवेचीं बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता आस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता तो तूं आमचे सिकाई ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय हे दायळी हे मोगाळी हे दुलोबी अंकवार मुरी भाग्यवंती देवाचे माये आमा पासून विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर मरिये मारिफात देवान आमकां केल्ल्या सर्व उपकारांक काळजांत तावन आमी हरगां दिवया दोगां बरी भलायकी फावो केल्ल्याक हरगां दितात एकल्या बरी सैरीक फावो केल्ल्याक हरगां दिता एकल्याक बरें काम मेळिल्ल्याक हरगां दिता दोगां वायटा विघ्नां आनवारांतलें राखून वेल्ल्याक हरगां दितात एकल्या दिसपडटो ग्रास फावो केल्ल्याक हरगां दिता बरो पावस फावो केल्ल्याक एकलो हरगां दिता सोरांच्या बिरांतलें राखून वेल्ल्याक एकलो हरगां दिता तेगां मेळिल्ल्या सर्व उपकारांक हरगां दितात हांचे बराबर आमकांय मेळिल्ल्या आशिर्वादां उपकार आमच्या मोती खडयान काळजांत तावन पंपई माय मारिफात देवाक आमी हरगां दिवया हरगां दिवचे मागणें पंपईच्या फलक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे हे जेजूच्या पापकत्नांतले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी भोवसड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयले तुजे थंय हांव येतां म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सण घालूंक ना म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळसें केलां कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपईच्या तुज्या सिंहासनांत थावन काकुळतीचे एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला वावरतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावली आसाय तुजें बरेंपण आनी कश्टतल्यांची तूं कितले भिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे सुसीं धांवून येती
आनी समेस्त मनशांनी आनी भडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजांत आशिर्वसिल्ले पंपई माये तुका अर्गां जावं आमेन. आमी बसया. आमची मागणी त्या सवां पंपई माय मरिफात देवा समोर आमी दवरया. 10 जाणांची पिडा गूण जावच्याक, 8 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, 2गांक बरी सैरीक मेळच्याक, 3गांक भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक, 2गांक बरें काम मेळच्याक, एकल्याचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वेचाक, 2गांक परगांवाक वचूंक विजा मेळच्याक, एकल्यान परिक्षेंत पास जावच्याक, 4गांनी चिंतल्लीं कामां जावच्याक, 2गांच्या कुटुंबांत समाधान रास करूंक, 2गांचें काजराचें कार्य बऱ्या तरान जावंक, एकल्याक दिसपट्टो ग्रास फोव जावंक, 2गांनी वायटा विघ्नां आनवारांतलें राखून व्हरूंक, एकल्याक सोरांच्या भिरांतींतलें राखून व्हरूंक, 3गांक कोर्तीच्या केजींत जीख मेळोवंक. ह्या सर्व त्या सवां खातीर सांगत आस आमचे लागीं मागोवंक सांगलेच्या त्या सवां खातीर आमी जावन मागता म्हूण बसयलां तांचो उगडास काडया. आज आमी भुरग्यां खातीर प्रत्येक तरान मागसो दीस आमच्या घरांनी शेलां अशा भुरग्यांचो उगडास काडया. इस्कॉलांत आमच्या शिकच्या सर्व भुरग्यांचो उगडास काडया. विविध आश्रयांनी अनाथ आश्रमांनी अशा भुरग्यांचो उगडास काडया. मुखले दीस थोडे भुरग्यांक रजेचे, ह्या रजेच्या दिसांनी भुरग्यांक तांच्या आंज बडवे प्रत्येक तरान राखून दीत, तांकां बरी भलायकी दिवन दीत मागया. देंबी गेल्या. उगडास कर हे भोवदाळ अंकवार मरये, तुज्या आश्रयाक धांवलो, तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदलोलो, कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेळें धैर्य घेवन तुजे ससी धांवून येता. ह्या अंकवारीच्या अंकवारी म्हजे माये, तुजे ससी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे आनी म्हजे माये, म्हजे मागणी तिरस्कार करी नाका, पूण तुजे काकुळटीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये, तुजे लागीं पातयेळेन मागल्ल्या वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हूण आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलेय कुरपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मरिफा जोडयेत म्हूण तुवें सांत दुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवयसारक्यो बसवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पंपई गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासून जायतीं अजापां चलयल्या, तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळें म्हज्या काळजान आनी जिव्या भावार्थान तुजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजे कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माई, गळाय करिनाका. बगा तुजे बळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भगवंती अंकवारी, हांवें तुका वर्णिसें कर. म्हज्या दुस्मानांचेर म्हाका बळ दी. भोव पवित्र रोजारीचे राणये, आमा पासत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा, तुजे एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं सस्नच्या बचावीचें इनाम आमकां झोन दवरलां. भगवंत अंकवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तर आमी नियाळतना तांतू वाटेंतल्या सोमी फाटलाव करिसो. तांतू बसयले आमी जोडिसें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. सोम्याचे नांवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परीन तूं मनीस जालोय. भोवार्थान तुजे सरशी आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कोश्टोवच्या आनी तुज्या आवयची पंपय रोजारमयेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. हे मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवूं दी आनी सर्व पिडेशिणेंतली आनी वायटांतली निवरावन कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजे थंय गुंड बोवार्थान जियोंक आमकां फोव कर मागता जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्व आमी तकली बाळगोवया आनी पिडेस्तांचेर प्रत्येक आशिर्वाद आमी मागया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवय आसूं तुमकां राखूं, तुमचे भितर आसूं तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं, तुमचे वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवय जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांच तुमचे थंय रावूं. आमेन. आज हांगासर येवन आराधन सुलोन उरून येमीस बेठोवन हापुरब्याचो प्रसंग दिल्ले जावन आसात. मनात एक बापू अरुण लोबो आमच्या मंगळूर DCCच्या कावन्सिलींग सेंटराचे डायरेक्टर ते. तांच्या लागीं विनंती केल्यार संतोशान जायत म्हूण सांगून ते आज आमचे सांगता. तांच्या ह्या हापुरब्याच्या सेवेक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांगतास व्हिडिओग्राफी. सूर्यो संगमान करतात, नेकेत्रा मुकुट विणतात, मोरये मायेच्या मस्तका. आमच्या कोर भक्तीन गायतात, नमन तिका करतात, स्वर्गा आनी संसारा. बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन, कृपेवंती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन, सूर्या चंद्रा सोवे करया मी वंदन. बडव्या संगी मेळून करया तिका नमन, कृपेवंती माये प्रणाम करया मोगान. मधुर ताळ्यान आमी गावया तिचे भजन, सूर्या चंद्रा सोवे करया मी वंदन. पंपैर सार माये आमा बसत विनंती कर. मुखार पुत्रा सोवे आमकां मोया आशीर्वाद दी आमकां. भगवान कृष्णाचे आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव दिनामी.